आकाश जसे सांगू नका आणि शोनांमध्ये लायताले म्हणून आता ते खूत लायता पळय हमारे मतलब आपको मत सिखा चल कसो वास येतो गो एका झळपाक कहे लागले गाइस म्हाका हेंच्यानी येणी केलो तांबडो आणि सारखे कळटा पळय आता येयलेले हेणी पळय आकाश जसे सांगू नका माझ्या शोनांमध्ये लायताले म्हणून आता ते खूत लायता पळय बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। असे हे काढ डिस्टर्ब नका हे फुसून येऊन लाय आणि शॉर्ट माझं समाव ओके आप बरे सांभाळून लागते आप बरे गुड गर्ल हवे कसो वास येतो गो एका ती कॉफी बी घालते म्हणून तो वास कपड्याचेर वतोंक जावं ना ओके सामकें लाय बरें लाय काय गोंयान बियन लायशीत ना लागले कितले वगत दवरप तरी हे सारखे सुकासर दवरप कडक जावंक जाय कडक जाले न्हू मागीर धुवप सारखे लाय मुगो कितें लायता लायता मरे शर्टारूय पडून एक जाग्यारूच लाय मुगो धरनी तर तरी दोळ्यान घातले काय कितें गो ना रे होय पळय दोळ्यान घातलो जळलेल्या भाशेन ना मध्ये तुझी स्किन चड डेड स्किन आहा न्हू म्हणून ते तुका ते जळलेल्या भाशेन जाता हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है अब तू गया बेटा समजेल लागले एका वास असो कसो येता कॉफी गरम मसाल्याचो वास कसो ना कॉफी घातल्या दिता नाही बरे दादा हय कितलो वक्तान काढत आहे हे कडक जावंक जाय रे दर अर्धे वर झाले डन ओके सो गाइस तुम्ही पळोवंक शकता हँड फुल पावर लायलेले आसा तोंडा आता ते कितले वगत दवरूंक जाय ते खबर ना पण मातशें अलग फील जाता आणि खुजली कशी येता तोंडाक आता पळोवया कितले वगत पळय ते आनी हो डिवायस सगळ्याक ट्रेंडिंगीन चलता हो डिवायस कितें ते सांगात चला सो हो डिवायस लागीं हाडून दाखयता तुमकां पळया हो डिवायस एक कितें ते सांगा कमेंट करून सांगा हे कितें पळय ते झळपाक कहे लागले अब तू गया बेटा हे हितून अशें कितें तरी आहा खबर ना पण मातशें जळलेल्या भशेन फील येता सो गाइस तुम्ही पळोवपाक शकता माझे हे फेस पॅक सारखे घट जाल्लेले आहा आणि म्हाका आतां उलोवपाक सुद्दां जायना अशें जालें न्हू काय मागीर धुवपाक वचप आतां हांव धुवन बी येतलें सारकें पळयात सो गाइस हांव चिंततालो की कितें जाता कांयच कळना आतां चड भाजोंक लागलें तोंड हांवें तरी चिंतले 2 मिनटां बसलो आतां जायना आतां वयता हांव तोंड धुवपाक बाकीचे व्हडले फुडें घटा सावंत घटा बत्ती बुचाचे वयता सो ओके गाइस हांव पळय न्हावन धुवन रेडी जाल्लेले आसा आनी तुमी म्हाजें तोंड पळोवपाक शकता कितले सुळसुळीत जाल्लेले आसा ती जितली बी म्हाज्या स्किनीची डेड स्कीन आनी कितें पिगमेंटेशन बी आसलें तें फक्त एका युजानूच
गेल्लेले आसा आनी आतां पळयात म्हाजी स्किन कितली स्मूथ जाल्लेली आसा ती. तुम्ही बी न्हू यो फेशियल घरा कडेन ट्राय करात आनी पळयात काय बरो ग्लो येता तो. आनी गायज अभिनो सारको टमाटर कसो तांबडो तांबडोच जाला आनी तो गेल्लो आपणाचें तोंड धुवपाक. पण जालें कितें सांग, तेजे सगळे उदीक न्हू आंगार पडले आनी आतां तेका खाज येवपाक लागली फूल आंगाकूच. त्या खातीर तो बाबडो गेला आतां न्हावपाक. कल्लो जाला आनी गायज तो टमाटर कसो. हेज्या फुडें न्हू गायज शोनाचें नांव घेवच्या पयलीं न्हू 10 फावटी चिंततलो. आनी हांवें आतां तेका सांगलां खंयचेच चेडवा वांगडा बी तूं उलयता तो दिसाक जाल्यार हे तरी म्हणपाचें 2% मागीर 100% करतले कितें करूंक जाय तें. सो गायज यो आमी फेशियल केल्लो पळयात. ते करपाक कांय चड व्हडलें म्हारग सामान लागना. तुमकां तर खबरूच आसा तुमच्या किचनान की कॉफी तर एवेलेबलूच आसतली, बेसन आसतलें, दूध आसतलें. नासल्यार चड करून तुमचे कडेन एलोवेरा जेल आनी रोज वॉटर हे 2 आसचेना आनी हनी बिनी ते तर तुमचे कडेन आसतले. सो रोज वॉटर आनी एलोवेरा जेल समज तुमचे कडेन ना जाल्यार न्हू आमी ते प्रोडक्ट मेन्शन करता. आनी तरी पूण तुमकां जाय की हांवें कशें केलां कितें जाल्यार आमची कालची व्हिडिओ वचात आनी पळयात. तेजेर तुमकां सारकें हांवें एक्सप्लेन केलां कशें कितें होममेड फेशियल करूंक जाय. सो गायज म्हाका हेंच्यांनी एणी केलो तांबडो. खत्म. बाय बाय टाटा गुड बाय गया. आनी सारकें कळटा पळय कळटा न्हू कितें कितें जावंक वयतालें. गुलाबी आखे देखे आता तुझे शोना पळयतले पयलींचे एक्स हांवें तुका काय बरो गुलाब आतां वयल्यान बेस्ट जालें तुवें केलें तें तोंडाक. आतां शोना कितें म्हणटलें जाणा म्हाजे शोना बाबू यो रे शोना यो जानू यो म्हणटले. तुका तेणी कितें केलां चुडेलान तोंडाक तांबडे तांबडे केला आपूण तुका बरें लायता आनी सामकें करता म्हणटले. शेण कितें शेण तूं लाय तोंडाक गायचे शेण लाय सगळें वाट लावन उडयला काय. सो काय जाता तुमी कॉमेंट करून सांगा म्हाका हे कितले दीस लागतले सारकें जावपाक पळय ते. सगळें हे करून दवरला आख्खी खाज खावंक लागली म्हाका. कितें घातलेलें तें गरम मसाला खुटो मसालो म्हणजे रेड चिली पावडर म्हणजे रेड चिली पावडर हांवें घालूंक ना. फक्त गरम मसालाच घातला काय. बुटो म्हणजे खुटो मसालो बुटो घातला काय तेणी आनी सगळे तोंडाक म्हाजे लोणचें लसूण करून दवरला. ओके वाट लावन उडयला सगळे हेजी. बरें चॅप्टर सारकें आपणाक बरें बरें करून लायता आनी म्हाका उरलेले सगळे. आनी बाय चान्स नेगे कितें केलां आनी एक्सपेरिमेंट जायना तो म्हाजेर आनी मागीर आपणाचेर. ना एका दोळ्यान आनी पळयता आनी बरें एका दोळ्यान बरें चॅप्टर आवयन हेका बरी हल्ली हे पूत शिकयल्या न्हू. असले भुरगे घरान आसोकूच जाय. म्हाज्या असले आसोकूच जाय जाल्यार एंटरटेन कशें जाता. तांबडेच करून उडयला पळय पळय लागीं हाडून दाखयता पळय पळय कितें केलां तें सगळें जळटा म्हाका. म्हाका दिसता तितून कितें कितें आसलें न्हू ऑलरेडी भितर हे कॉफी आनी कितें कितें तेजो म्हाका दिसता तो रिएक्शन जालो. आतां कोणाक खबर आनी कितें जाय न्हू तुका आयस लाय पळय तूं दाखयता तुका मागीर कशें कितें पळय तें. सो गायज आमी न्हू दोगांय अशीच आसता. हें कांयच न्हू आमी खूब कितें कितें करता तें आमी व्लॉगानूय दाखयनात. नाल्यार थोडे देड शाणे आसतात तांकां कितें दिसता जाणां हांव हेका त्रास करता हें म्हाका त्रास करता मागीर तेका दोळ्यांनी दिसता. केतून दिसता गो दोळ्यांनी दिसता कशें दिसता दोळ्यान अशें दिसता. सो आसता जाल्ले देड शाणे आसता तांकां आमी काय करूं शकना देड शाण्यांक कळ्ळें तुमकां. आनी हय आमी अशेंच बाबा आमची कॅरेक्टरूच असो आमी अशेंच आनी अशीच आसतली न्हू कितें म्हणटा. आमी बाबा फूल ऑन फायर सारकी खाजी घालप मस्ती करप हें आमचे DNA सारकें भरपूर प्रमाणान आसा.
कितल्या प्रमाणात आसा खूप 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 म्हणजे खूप याच्यापेक्षा चड माझ्या धियान त्या खातीर आतां हांव कितें करता पळय तुजेर प्रँक 1.5 वरां जस्ट वेट अँड इमॅजिन गायज तुम्ही जस्ट वेट अँड इमॅजिन गायज तुम्ही न्हू पयलींचो आमचो 1.5 वर्सां पयलींचो व्हिडिओ पळयात एक ब्लॉग घातलेलो कल्लो खबर हा मॉलान गेल्लेली आनी हांवें ताका प्रँक केल्लो आनी अजून काय मागीर प्रँक करपाक पावूंक ना कित्याक हांव सारकें स्मार्ट गर्ल म्हणून स्मार्ट श्रीमती ही बरी हा चॅप्टर स्मार्ट श्रीमती. सो गाईज आयज आमच्या ब्लॉगान तुमकां फक्त आमची मस्ती पळोवंक मेळ्ळी आसतली, खाजी पळोवंक मेळ्ळी आसतली, थोड्यांक आवडली आसतली, थोड्यांक आवडोंक ना आसतली, थोडे म्हणटा आसतले कितली बरी, थोडे म्हणटा आसतले दोळ्यांनी दिसता, सगळे दोळ्यांनी दिसता नको हा. सो आसता तशें, इट्स पार्ट ऑफ लायफ, पार्ट ऑफ यूट्यूब. कोण बरें करता जाल्यार कोण हेटूय करता. आनी गायज आतां नेवो ट्रेंड चल्लेलो आसा युट्यूबाचो. आयज काल म्हाका कॉलार कॉल येवंक लागल्या, फोनाचेर इतले कॉल येवंक लागल्या. कसले कॉल, कोणाचे कॉल, केन्ना, कित्याक, कशें, कितल्यांक, हे तुमकां फाल्यांच्या ब्लॉगान सांगता. आयज सांगीत न्हू जाल्यार व्हडली जातली व्हिडिओ. आनी गायज आयकात, फाटल्या फावटी हांवें न्हू तेल केल्लेलें हेअर फॉलाक लागून. हे फावटी न्हू हांव तुमच्या बरोबर शेअर करपाचें आहा हेअर मास्क. हय, जेतून केस बी झडना. अरे बाप रे, नहीं चाहिए. जस्ट इमॅजिन केसाचे मास्क, जस्ट इमॅजिन केसाचे मास्क. आणि जस्ट इमॅजिन हांव हांगासर एक फोटो घालता म्हाजो ते दिसाचो हा, आनी हांव टकलू हैवान. आतां तरी तांबडे जाला तोंड. आता ते कसले मास्क फास्ट करता म्हणटा तेतून माझे केस वयले हांगाले गायब जातले आनी हांगाली हे उरतले. अशें हांव मागीर अंकल गो हे सायडीचे केस आनी हे वयले केस ना. गायज चल बरें जालें, म्हाका तरी भियाता मातसो तरी. आयज कळ्ळें म्हाका मास्क करून हांव बाबा तुजें आतां कसलेच कितें लावता तुवें केल्लें कितेंच लावचो ना. आनी सो गायज धड न्हू चोडू पळय गायज तुमकां समज चोडू धड न्हू. सो गायज तुमकां हेजी रेसिपी जाय जाल्यार प्लीज गायज कमेंट करात आनी सांगात. आमी न्हू तुमकां बोर करपाक सोदिना, त्या खातीर तुमच्या बरोबर ते हेअर मास्क शेअर करपाक सोदची ना. तुमकां नाका जाल्यार जाल्यार तुमकां सांगता आमी कशें कितें करूंक जाय. पचकोंक ना. तुमकां समज इंटरेस्ट आसा, कोणाचे केस झडटा, कोण सारको खड्डो आसा जाल्यार प्लीज कमेंट करात आनी सांगात आमकां बाबा ही जाय म्हणून हेजी रेसिपी. हय आसता तशें, बरें आसता आनी वायटूय आसता. जशें तुमी म्हाज्या तोंडार पळोवंक शकता कलागिरी केल्या म्हाज्या तोंडार सगळी शशिकला तोंडार केल्लेली आहा म्हाज्या. कोणी पळयत जाल्यार म्हणटलो कोण खंय खंय गेल्लो काय म्हणटले, हा कोणाची पापी घेवन येयला काय म्हणटले म्हाका. लो सगळें तोंड तांबडेच जाला मरे म्हणटले. सो गायज म्हाजें तोंड पळयात तुमी कितले स्मूथ जाल्लेले आसा. तुमकां खरें सांगू, ती एक टॅब कितें उलयता, ती एक कॉलगेट आसा ती पयल्या तुमी डेंटाबॅक म्हणून. भितर काय काय आसा ते खाली करपाचें, तेतून शेण घालपाचें आनी दिवपाचें. एका दात जेन्ना म्हाजो दात दुखता करता पळय केन्ना खूब व्हिडिओनी तेतून घालपाची आनी अशी घालपाची चरचरीत दिवपाची. गायज म्हाका खबर आहा हेका कांयच रेमेडी बी कसलीच खबर ना, थंडेची जोराची हेका कांयच खबर ना. सो हांव हेजी रेमेडी केन्नाच ट्राय करचें ना, केन्नाच ना. फूल पावर हेका डेंटाबॅक काडून घालून दिवपाचें शेण करता पळय हांव कितें तरी कितें ना. आमचे बाबा युट्यूबर, आमचे युट्यूब फॅमिली मस्तीखोर गोवन्स भरलेले आसा. म्हाजो इंस्टाग्राम आयडी दिता तुमकां, अविनेश बिग बॉय टॉयज. सर्च करा आनी तेजेर म्हाका मेसेज करा आनी म्हाका बरे बरे तगडे प्रँक सांगा. ऑर एल्स आमचो आनी एक आयडी आसा मस्तीखोर गोवन्स, तेजेर आमकां कॉन्टॅक्ट करचो आनी एक तगडो प्रँक दिवचो. तो प्रँक हांव हेजेर ट्राय करतलो आनी कोणी सजेस्ट केला ते तेजें नांव बीन घेतलो. सो गायज मीनवायल म्हाका एक इंस्टाग्रामाचेर अचानक ट्विंग करून मेसेज येयली आनी ती चॅक करून पळयता जाल्यार म्हाका एक भुरग्यान अमेझींग स्केच करून धाडलेलो आसा. आनी तो स्केच इतलो ब्युटिफूल आहा
म्हाजो आनी अंकिताचो तेणी स्केच केला. हांगासर व्लॉगान घालता पळय, हांगासर नाल्यार हांगासर, आनी तेजी आयडी घालता. तुमकां जर जाय करपाक जाल्यार तेका वचून DM करचें. तुवें कितलो पावरफुल स्केच केला खबर आहा, रिअलिस्टीक कसो सारको, टू गुड. बाबा गॉड ब्लेस यू, तुजे कडेन बरी आर्ट आसा. कीप ड्रॉइंग अँड कीप डुईंग युअर वर्क. नो कितें म्हणटा, खूप बरें दिसता आमकां पळोवन ते. बेस्ट. चॅनलाचेर जर नेवे आसा, लायक शेअर सबस्क्राईब. हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी अशेंच एक फनी आनी ड्रमॅस्टीक व्हिडिओन. टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय. सकरपराय करपाक विसरो नाका.